सरकारी इंजिनियर केन्ना केन्ना टिपिकल सरकारी पद्दतीन वागतात। अपघातात जीव घेवपी रस्ते रूंद करपाचे जाले जाल्यार ते कशे आनी खंयचे वाटेन रूंद करप हे लोकांनी ह्या इंजिनियरांक सांगपाची पाळी आयल्या। पळयात सरकारी कंत्राटदाराची गुळे काणकोणच्या करमल घाटातली अजब करणी। आमचो खबराकार देविदास गांवकरान ती व्यवस्थित मांडल्या। तुम्ही आमी सगळेच जाणात की जेन्ना मडगांव साकून जेन्ना काणकोणा येता त्या वेळाचेर आमकां मेळटा तो करमल घाट आनी हो करमल घाट इतको एक्सिडेंटान फामाद जाला की ह्या घाटाक आतां बरेचशे जण मरण घाट म्हणपाक लागल्यात। गेल्या त्या 24 तारखेर ह्याच करमल घाटांतल्या हांगासर पुणे हांगासर गांवांत अपघात जालो आनी एक चापोली हांगासरले जोडपे ऑन द स्पॉट गेले। आणि हो जो एक्सिडेंट जालो ती जागा तुमकां हांगासर दिसतात। हे जे टर्न आसता त्या टर्ना वयल्यान स्ट्रेट गाडी आयली आनी हांगासर एक्सिडेंट जालो। आनी जेन्ना एक्सिडेंट जालो त्या वेळाचेर चापोली आनी गुळे हे जे दोन गांव आसा ह्या दोनूय गांवांतले लोक एकठांय जाले आनी तांच्यांनी आतां रस्तो खंय तरी ब्लॉक करया, खंय तरी रस्त्याचे झाडां फातर घालून अडवया अशा तरेचें डिस्कशन आनी चर्चा करपाक सुरवात जाली। जेन्ना ही चर्चा करपाक सुरवात जाली तेन्ना गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीक कळ्ळें आनी ऑथॉरिटीन आपल्या हालचाले प्रमाणे हांगासर इमिजिएटली माती घालपाक स्टार्ट केली। जे तुमी पळयता हें सिच्युएशन अशें आसा, ह्या सिच्युएशनाचेर तांच्यांनी माती घालून हांगासर कितें तरी जाग्यार घालपाचो यत्न केलो। पूण दुर्दैव अशें तुमी जर हांगा रस्त्याचें सिच्युएशन पळयली आनी जॉग्राफी जर पळयली आनी रस्त्याची जे स्पीड आनी चलोवपाचे जर सगळ्यो जर बाकीच्यो एक्टिविटी जर पळयल्यो अपघात आज पर्यंत हांगासर कितलेशेच अपघात जाला आनी जे अपघात जाल्यात ते सगळे हांगासरल्या रस्त्याच्या ह्या बाजून जाल्यात। आनी गव्हर्मेंटान दुर्दैवान अशी ती परिस्थिती माती घाला की उलट्या सायडीन माती घातला। जे इंजिनियर आसा टॅक्निकली एक्सपर्ट आसता तांकां नॉलेज चड आसता देखून तांच्यांनी स्टडी करूनच हांगा स्टेप घेवपाक जाय आशिल्ली। जेन्ना हांगासर हें सिच्युएशन पळयल्या उपरांत ज्या सायडीन एक्सिडेंट जातात ते सिच्युएशन जाणून घेवन हे सगळ्यो सिस्टमॅटिकली जी माती फिलिंगाचें काम आसा तें त्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें। पूण हें तशें जालें ना, हांगासर उलटें जालां। हे गव्हर्मेंटाच्यो तकल्यो ह्यो उलट्योच आसता काय कितें? आनी जर अशें जर जालें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व कशें जातलें? ह्या रस्त्याचें काम जें पळय केलां जी माती घालपाचें ज्या जाग्याची खरी गरज आसा आतां हांगाच पळयता परिस्थिती। ह्या सायडीच्यान समज जर गाडी जर हांगार जर आयली जाल्यार बायक घेवन वचपी मनीस, टू व्हिलर घेवन वचपी मनीस सायडीन जर पांय तेकलो जाल्यार सामकोच त्या हितून सकयल हितून गटारां पडटलो। अशी परिस्थितीक हें कितें काम जें आसा तें सारके पद्दतीन जालें जाल्यारच ह्या हेजे कामाची कितें तरी आमकां लोकांक बेनिफीट जातलो। आनी जें पळय केलां हें काम हें अर्दकुडी काम केल्ल्या भशेन अशें दिसता। आनीक हें करता आसतना एंटायर गुळे टू करमल घाट पर्यंत काम हें सारकें वेवस्थीत जावपाक जाय। कित्याक वारंवार ह्या जाग्याचेर वारंवार सारके एक्सिडेंट जातात सारकेशे म्हळ्यार एवरी अल्टरनेट डे एक्सिडेंट जाता म्हणल्यार कशें येता आनी लोकांचो बळी नाहक बळी वता। हाका जबाबदार हें कन्सर्न डिपार्टमेंट जें आसा तें जबाबदार आसा। आतां जें कितें काम केलां तें तुमकां सारकें दिसता काय रॉंग कितें? रॉंग। जेन्ना एक्सिडेंट जालो पळय तें आसा हांवें खूब दोळ्यान पळयलां। बायक घेवन आसलो आनीक जी गाडी आहा पळय अशी ह्या वॉल्ताचेर सारकी डायरेक्ट येयली आनी तेका सारकें हें जाल्लें, सारकी ती बायल चिड्डल्ली आनी तेजें तोंड पांय सारकें हें जाल्लें। हांवें दोळ्यान पळयलें आनी म्हाका सारको कितें अशें दिसपाक लागलें। कित्याक आनी हेमी आतां माती घायली पळय ही रॉंग सायडीन घायली। एक्चुली माती ह्या सायडीन घालपाक ह्या सायडीन फाटल्याच्यान 2-3 ट्रक पडिल्ले थंय। आनी हो जो रोड आहा सारकें डेंजरस आहा। त्या डेंजरस आहा पळय त्या सायडीन हें माती घायली ना। माती घायला ती त्या सायडीन घायला। एक्चुली एक्सिडेंट आनी बंद करपाक जाल्यार ह्या सायडीन पयलीं थोडीशी हें माती घालून फिलअप करपा जाय प्लेस आहा आनी हो गव्हर्मेंट एक्वायर एक्चुली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।